पाद्रागणार आमकां गोंयकारांक एक व्हड आस्कारी दर एका पवित्र सभेचो वावर म्हणल्यार आपल्या पुतां दुवांक भावार्थान पवित्रतायेन वाडोवंक आनी दर एके पवित्र सभेंत एक भागयोंत जावन आसा फळ त्या भावार्थाचें. आमच्या गोंयकारांक व्हड भावार्थ पाद्रागणाचो. कसलेंय तर दुयेंस जावं ल्हान व्हड ते हांगासर तुमलाशी येवन मागतात आनी तांच्या मागण्यांक ती जबाब दिताच. हजारांनी लोक येवन आमकां सांगतात तांकां पाद्रागणार वरवीं उपकार फावो जाला. हें सगळें तांच्या भावार्था खातीर आनी आमकां दाखयता की पाद्रागणार जेरूल स्वर्गार आसा एक सांत. एका भाग्यवंताक आल्तारार पावूंक पवित्र सभेचे कांय नेम कायदे आसात. ते आमी आस्ते आस्ते आमी करून वावुरता. आनी जे कोणी आग्नेल बाबान शेवटाक म्हणलां पाद्रागणार जेरूल एक सांत तो सांतूच. आनी एका दिसा आमकां सगळ्यांक हें भाग फावो जातलें आमच्या गोंयच्या दुसऱ्या पुताक आमच्या आल्तारार पळोवंक. हेंच आमच्या सगळ्यांचें मागणें. गोंयच्या माणकां जेजूच्या मोगान लासतेल्या पाद्रागणार मोगाच्या आगड्या मोगाची वाट आमकां दाखयतल्या. पाद्रागणार आमच्या आस्काऱ्या स्वताच्या मार्गान चलोयतल्या. पाद्रागणार आमच्या इश्टा उर्बेचे चोरिशी वतल्या. पाद्रागणार भांडार गोंयचे तुझे नांव स्वर्गा संवसाराचे. पाद्रागणार माळी गोंयचे उरला संवसाराक फाकारपाचे. पाद्रागणार नेकेत्र गोंयचे शांतीचे उजवाडी गोंयकाराचे. पाद्रागणार मोलादीक ती गोंयचे कोणाच्यान मोल करूंक ना जावचे. जिवीत सादे तितले तुवें मुण्यारी जावपाचे. पाद्रागणार आगट्यान जोनचे आवय बापायच्या चोड मोगाचे. पाद्रागणार रुपणे देवाचे खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवपाचे. पाद्रागणार नावशे गुणाचे अंजुनच्या गांवकाराचे. पाद्रागणार घालतो मेंढरो वडिलांक जोडावळीचो. पाद्रागणार उश्याची बेचो शेर
दाबोळ काळजाक तोंडावपाचो पाद्राक नेल दूर बोळा कोठायेचो पाद्राक नेल दोतोर पिडे वताचो Padragnel Baullo Pilar Shiroda Menglor Kumta Sharan Padragnel Kumta Staran Soro Pilyak Shand Kele Khaladya Uttaran Padragnel Raitur Seminari Novia Padrik Adar dilo mogan Padragnel Raitur somplo Ais pasun foda sa Raitur gawan Padragnel Goiche kalis Pilar adun dolya relictaji Padragnel Pidek वकोत उजार कोरताच्या पोणाची माती पाद्राग्नेल दुर्ब्रेस्तारा नोवेनात बेट जाता गोंयच्या पुताची पाद्राग्नेल आल्तारार तुका पळोवंक वकोत गोड मिलाद जाय शेवटाची Padragnel सातो लोच खातरी आमची Padragnel साताची सुवात देवान दिवची Padragnel साताची सुवात देवान दिवची Always honored in the church as the greatest of the apostles, Saints Peter and Paul founded the church in Rome by the deaths that they suffered there for Christ. Today, we remember these pillars of the church on the feast of the dedication of the basilicas of Saints Peter and Paul, the churches in Rome built over the very sites where they were killed. Because of the prominence of the martyrs buried beneath them, these churches are two of the most prominent in the world. The original basilicas of St. Peter and St. Paul outside the walls were built by Emperor Constantine in the 4th century, but since then have received significant repairs, expansion, or in the case of St. Peter's, rebuilding. These physical structures remind us of the spiritual foundation laid by Saints Peter and Paul in Rome. Peter as the first pope, the rock on which the church is built, and Paul, the teacher of the nations, the prime apostles in the prime church of all the Christian world.
देवाची विधी सोरी हांव येता तुझ्या गायसून तोच म्हाका दितोल्या हांव येता देवाची विस्वास दवरून हांव येता तुजो उजवाड म्हजेर तूं विस्वाशी म्हूण कळूय तुज्या उचित दोंगराची तोयेन म्हाका वाडटा खंय देवाची विधी सोरी हांव येता तुझ्या गायसून तूच म्हाका दितोल्या हांव येता देवाची विस्वास दवरून हांव येता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता मानवेल आनी सुकुरिना लुकस आयज आपलो लग्नाचो रुपया उत्सव मनयतात देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या गोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मायकल गुदिनो हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जॉरेन्सिया बार्बोजा सुकुरिना आफोन्सो आंतोनेतो फेर्नांडीस तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया खेरीत मागणें आमकां आयज मागला एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो एंडस्टेजन मास्करनस आयज ताचें मेजर ऑपरेशन जाता तें बरे भाशेन जावंक आनीक ताका सगळ्या वायटांतलो निवारूंक आमी देवा लागीं मागुया हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरया सगळींची आपलो जल्माचो दीस मनयतात सगळीं आपल्या लग्नाचे दीस मनयतात तांचेर सगळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तिच्या भाव भयणीनो देवान आमकां सगल्यांक गूण दिल्यात तालेंत दिल्यात आनी ते वापरूंक आमकां सोयेगूय दिल्यात आनी जायते पावटी आमी ते वापरल्यात देखून देवाक आर्गां दिवया थोडी पावटी आमी आळसाय केल्या बेसारमाय केल्या आनी देवा सोबे आनी परजे सोबे आमच्या गुणां वरवीं आमी उदार जावंक ना असल्या आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव जारून सांगता मनाची तूं तोंडां विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगवार बरे सगळ्यांक दिवतांक आनी वखदांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सुरपतदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धुनी तुजे असल्या दुनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळोसो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप हांवें जुवोवान म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें
स्वर्गाचें दार उक्तें जालें आनी तुरतुरे सारको सादोवतलो जो ताळो हांवें आदीं आयकल्लो ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडटलें तें हांव तुका दाखयतलो. रोखडोच म्हजेर आत्म्याचो भार आयलो. थंय स्वर्गार एक शिंवासन आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो. ताचें मुखामोळ एका जिकजिकत्या माणका परी आनी एका तांबड्या मोतया वरी झगझगतालें. सोदरे भोंवती माणका सारकें लोकलोकीत एक दोंदूळ आसलें. ह्या शिवासना भोंवती 24 सोदरो आसल्यो आनी ताचेर धवे न्हेसलोले आनी तकलेर भांगराचें मुकुट घालून बसलेले 24 जाणटे आसले. शिवासना तावन भायर सरताली जोगलावणी आनी गडगडाचो आवाज. शिवासना मुखार 7 पेटलोल्यो दिवे जळटाले ते देवाचे 7 आत्मे. सोदरे मुखार सुर्याकांता इतलो धवो कोंचेचो सोमदीर आसलो. सोदरेच्या माजार आनी भोंवती फाटल्यान आनी फुडल्यान जायत्या दोळ्यांच्यो 4 जिव्यो रचना आसल्यो. पयली रचना एक शिव कसो दिसतालो, दुसरी एके पाडकुली कसो, तिसऱ्याक एका मनशाच्या तोंडा आसलें आनी चवथी रचना एक उक्ते गोणी वरी दिसताली. 4 जिव्या रचनाक एकल्याक सो पाकटो आसलो आनी तांकां सोभोवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबनासतना त्यो रचना गायताल्यो, पवित्र 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 सर्वेस्पोर देव सर पदवेदार, तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले फावट्यो त्यो रचना सोदरेर बसला आनी सदां सर्वदा जियेता ताका मोहिमेची, स्तुतीची आनी दिनवासनेची गितां गायताल्यो. तितलेय फावटी 24 जाणटे सोदरेर बसला. तांच्या पांयां पडटाले आनी सदां सर्वदा जियेता ताची पुजा करताले. आपले मुकुट सोदरे मुखार उडोवन ते म्हणटाले, आमच्या सर्वेस्परा देवा, तुका फावो स्तुती, पदवी आनी मोहिमा, कारण सगल्यो वस्तू रचल्या तुवें आनी नासलें तितलें तुजे कशी वरवीं जल्मूक आयलां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. आनी एकदां म्हणुया, पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वखाणी करात. देवाचे पदवेन बांदलोलें मळो पळोवन सर्वेस्पराची वखाणी करात. जबाब, पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वान निवाळून सर्वेस्पराची वखाणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वखाणी करात. जबाब, पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. शिंगां गाजोवन विण्यो किनाऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वखाणी करात. घुमट धरून कुशालकायेन भरकटून सर्वेस्पराची वखाणी करात. जबाब, पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्तोत्रार धरून विणो वाजोवन सर्वेस्पराची वखाणी करात. चणचणीत टिणटिणीत कांसालाचे सर्वेस्पराची वखाणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वखाणी करात. जबाब, पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. उद्गार.
Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. हांवें तुमकां विचून काडल्यात तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवचीं म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून शिसांक एक वपार सांगली कित्याक तो जेरुजाल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची वेगींच दाखोवण जातली म्हूण ते समजताले. ती वपार अशी. कोण एक उंच कुडयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देसान गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगाराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर हाचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांव भाव ताका जोळटाले आनी ताचे फाटल्यान ताणें निरोपी धाडून अशें सांगलें, हाणें आमचेर राज चलयलेलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलोले तांतल्या जोण एकल्याक कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवन ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हळें, धन्या, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांत आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. धन्यान जबाब दिलो, शाबास, बऱ्या चाकरा. इल्लेशे वस्तून तूं विस्वाशी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, धन्या, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांत आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हणलें, धन्या, तुजो भांगाराचो नाणो हो पळय आसा. रुमालान घालून हांवें तो दवरलो. म्हाका तुजी भिरांत दिसली, तर तूं खोर मनीस. तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें ओपूंक नाय तें तूं लुंवताय. ताणें जाप दिली, आरे नश्टा चाकरा, तुज्याच तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खोर मनीस. हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें ओपूंक ना तें हांव लुंवतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातान कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरा सयत तो घेतलो आसलो. आनी थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका तो दियात. आनी ताणें म्हणलें, धन्या, ताचे लागीं 10 नाणे आसात मूं. तर हांव तुमकां सांगता, ज्या कोणा लागीं आसा ताका ओगळें दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागच्यान आसा तेंय काण घेतले. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलोलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मानाक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर ताचो जीव काडात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू हेरां हादीं जेरुजाल्याक वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वगणे तुका क्रिस्त.
भाव भयणीनो, तालेंतांची वपार आमी जायते फावटी आयकल्या. हे गेल्ल्या आयताराकूय आमी ह्या तालेंतांचेर नियाळ केल्लो. बागेवन मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतले आयज आमी बागेवंत लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले तसलेंच हें शुभ वर्तमान घेता. आनी जेजून जी वपार सांगल्या हातून 3 जाण न्हय पूण 10 जाण चाकर आसले. आनी तांकां एक एकल्याक आपले कुवेती प्रमाणे न्हय पूण सगल्यांक एक सारके दिले. एक एकल्याक एक भांगाराचो नाणो आनी एक एकल्यान आपणें घेतलेलो भांगाराचो नाणो तातूंतले फकत 3 जाण आमचे मुखार दवरल्यात. तांचो हिशोब आमकां देवान जायतें दिल्लें आसा. थोडे पावटी आमकां एक सारकें दिल्लें आसा, थोडे पावटी आमकां वेगवेगळें दिल्लें आसा. पूण सगळें जें कितें आमकां दिल्लें आसा ताचो हिशोब म्हणटा तो आमी दिवपाकूच जाय. आनी हो हिशोब केरीत भाशेन निमाणो जाता. जशें दर एकलो वेपारी जो आसा आपलो वेपार दिसभर केल्या उपरांत रातचो मागीर हिशोब बरोवन दवरता. कितलो फायदो जाला, कितलें लुकसाण जालां, कोणाक उदार दिल्लें आसा, कोणें सुबेज घेतलेलें आसा, वो कोणाक परतून दिवपाक जाय, हें सगळें बरोवन दवरता आनी मागीर न्हिदता. तेच भाशेन हांचो हिशोब घेतलो आनी भाव भयणीनो, हो हिशोब घेतला तेन्ना आमी पळयलां एक एकलो एक एक भाशेन वागता. एकल्यान ते 1 भांगाराच्या नाण्याचे आनीक 10 केले, दुसऱ्यान 5 केले. उरलेले जे आसात तांणी घडी कितेंय तरी वेपार केलो आसतलो. आनीक हो राजा जो आतां राजा जावन आयला आपले एके भाशेन मिनिस्टर्स वेंचून काडटा. जे कोण वावर करतात तांकां, जे कोण बेश्टेच सुसेगाद बसून आसा तांकां ना. आनी जो कोण रुमालान गुट लावन तो भांगाराचो नाणो दवरून परतून आसलो तसोच दिता, ताका आनी कांयच दिवंक ना. ताचे कडलें काडूनय घेतलें आनी जाचे लागीं चड आसा ताका दिलें. आनी थंयसर आसलेल्या लोकांनी जे भाशेन म्हणलें ते भाशेन आमी कडेन जायते पावटी देवाक म्हणूंक पावता. आसा तांकांच मेळटा, आसा तांचेच लागीं आनीक जाता. जे कोण गरीब आहा ते आनीक गरीब जातात, जे कोण गिरेस्त आसात ते आनीक गिरेस्त जातात. जाल्यार गिरेस्त जाता आनी गरीब जाता हाचे मदें फरक जो आसा तांचे दोगांयचे मदें आसा वावर. जो कोण वावर करता आपणाचो ताका देव आनीकूय दिता, ताचें भरपाई जाता. पूण जो कोण आपलो वावर करूंक सोदिना सगलें दुसऱ्यांचेर धरून रावता, आळसाय कोत्ता, बेसारमाय कोत्ता, ताचे कडले आसा तेंय देव काडून घेता अशें न्हय. पूण जो कोण आपलो वावर करिना तो तें ओगडायता. तर आयच्या दिसाक आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. देवान दिल्लें आमचे लागीं कितलें आसा, जायतें आसा. जावं आमचे गूण, जावं आमचे संबंद, जावं आमचें दायज, जावं आमचें पर्यावरण, वो आमचें शिकप, हें सगळें आमकां देवान दिल्लें आसा. जाल्यार ताचेर आमी वेपार करप. वेपार म्हणल्यार तें काडून विकप आनी ताचे पयशे घेवप असलो वेपार न्हय. पूण ताचो इन्वेस्टमेंट बऱ्या कामाक जंय जंय गरज आसा थंयसर तें वापरूंक. जावं आमचे गूण, जावं आमचे दुडू, जावं आमची गिरेस्तकाय, जंय गरज आसा थंयसर ते आमी ताचो वेपार करता तेन्ना ताची आनीकूय भरपाई जाता. हें सत मानून आमी आमचे गूण घेवन देवाक दिनवासुया आनी ह्या गुणा वरवीं जितलें आमच्यान करपाक जाता, आयज करपाक जाता, जिवी आसतना करूंक जाता. एक पावटी मेल्या उपरांत, फोंडान गेल्या उपरांत कांयच जावचें ना. हाका लागून आमी जिवी आसतना जें कितें बरें आमच्यान करूंक जाता तें करीत रावुया. जें कितें आमच्यान दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाता तो दीत रावुया. आनी अशें करता आसतना देवाचें नांव सदांच वयर. देवाचें नांव वयर काडूंक आमकां जायते कश्ट त्रास पडटले. जशें हें शुभ वर्तमान आयचें सुरू जालां. जेजू जेरुजाल्याचे वाटेक म्हणजे खुर्साचें मरण मरूंक येता आनी त्या आदीं ही वपार सांगता. राज देव बांदून हाडटलो. जेजू हें राज बांदून हाडटा, देवाचें राज. तर ह्या देवाच्या राजान आमच्या गुणा वरवीं आनी आमच्या वावरा वरवीं ह्या देवाच्या राजान आमकां एक जागो मेळचे पासत आमी आमचो वावर करुया. तो
परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी भेटूची परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी भेटूची दुपाचो सोसो परमोळ दोमदोमीत जोटा सोर्गा दिसभरी आमची दारां ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूची वेदीचेर नदर तुझी दोयेका मोगाल बापा भक्तीची आमची मोमी मानून घे आयच्या दिसा म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन मोहिमे आमच्या नाक्या पवित्र सर्वेस्पर मानून घेऊ मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांक त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमकां जण एकल्याक देवान जायती देणी फावो केल्या आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी स्वर्गाची एक झलक पळयल्या. ह्या स्वर्गार आमकांय जागो फावो जावं ह्या संवसारांत आसतना सगळें बरें करूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक नेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळटां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. मोच्या देवा तूं सोर बरो रोजनार मोजो दोनी करो. सगळ्या काळजान निजमोग तुजो हांवें सदांच करूं फावो.
तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता कितलो मोसो मोगू केलोय म्हाका रोचलोय म्हाका पोसलोय एक मोसो ओपरात सोंसलोय कोणांतलो म्हाका लागलोय. देवा सरशीं रावप म्हजें सुख सर्वेस्पराच्या गोपान हांवें आसरो सोदून काडलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर कर. नव्यानाचे मागणी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये पोळे म्हाका वडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये झुजतुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्याच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव स्वत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची. खोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां आतकाचें ताळ्ळें तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. मनमरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. मनमरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां-पासत विनंती कर. नमन मरे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. बागेन बरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंत मारिये बागेन बरी आदार दी उदृश्टाक सांपडलेल्या मोसोत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरजे पासून जा शहरातील देवाच्या उणयाऱ्याची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो येसायबिणी. आदार दिनार गोरजांत आनी दुखीन कोंतिनी. प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या ओजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सगळ्या पिडेस्तां पासत खेरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया बू करून कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेल्यांक तशेंच हेर तरेच्या सगळ्या पिडांक सांपडलेल्यांक जांची सर्जरीज आसात जांचो इलाज चलता तांकां सगल्यांक बरी कर म्हूण मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमिया आसूं तुमचें सवें. आनी तुमच्या आत्मे सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. एकाच दोनया देवा सगळीं बुजूया एकाच नीज देवाची सेवा करूया आता खातीर सांगातान चलुया एका मनान सगळीं मोगान आमची येवया एकाच दोनया देवार सगळीं आमी बसूया एकाच नीज